नमस्कारू तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड आमगेले GSB समाचाराक तुमकां सगळ्यांकय आयतारच्या सकाळ 8:30 मोगान स्वागत करतास. ह्या वारचे केलो प्रमुख सुद्दी आतां तुमगेल मुखारी दवरतसलेक काम आमी करतासाची. मंगळूरू रथबीदी श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू ह्या वर्साचे कार्तिक पुन्नव मस्त चंदायर गेल्ले. ताजी एक दृश्य आतां तुमगेल मुखारी. वेंकटेश मंगलपुरवासा वीर वेंकटेश मंगलपुरवासा नमगल्या तुका हवा आवरे चंदा येरी रपचे तशी करी रे वीर वेंकटेश मंगलपुरवासा सर्व तुमची रे देवा बंधू बांधव सकड तुमची रे आवसू बापूसू सर्व तुमची रे देवा बंधू बांधव सकड तुमची रे आईले कष्ट सर्व कष्ट म्हणा तशी आईले कष्ट सर्व कष्ट म्हणा तशी सर्व कालांतू करे देवा सर्व कालांतू करे वीर वेंकटेश मंगलपुरवासा. राज्याचे नावाधिक शिक्षण संस्थो एक्सपर्ट कॉलेज हाचे दिपावळी संभ्रम वळखिलां तशे कॉलेजाच्या कॅम्पसांतू चल्ले. ते चेडूव आनी शिक्षक वर्ग आनी कॉलेजाचे आळत मंडळी ಒಟ್ಟು जावन ह्या कार्यक्रमांतू खुशीन भाग घेतले. त्या कितली चंदायर आशिल्ल्या मनचेक विचारू आतां आमी पळोवन येवया.
citation is awarded to Dr. P. Sadanand Maya, Director, Maya's Restaurants Private Limited, for his scopiable contributions in the field of food and beverages industry and in establishing educational institutions for food science and technology. His achievements are amazing. He has got doctorate. It's not a honorary doctorate. The doctorate which he did by doing the usual course, 3 doctorate courses, even now he is doing the 4th doctorate course at the age of 75. Who will have that much of enthusiasm, you tell me? The way in which he explained, he came in the afternoon at 3 o'clock, the way in which he explained, it's mesmerizing. You have heard MTR Foods? That was started by his father in the year 1924. And listen, it was a big brand, and that brand was sold to a multinational company for 350 crores. Okay, and that was in 2007. And immediately after that, they started Maya's. My ice cream is actually vegetarian, and everybody followed me. We started actually vegetarian ice cream. I sold at 5 rupees. I said, belief, I will tell you. I had belief that I think 100% I will sell this product. As ice cream mix, it failed. Then we started actually selling this product. When I started, actually, I think you will be laughing at me. In the machine, actually, the capacity is almost about 1200 plus 1300 in one machine. I used to sell actually this in where my office was there, near temple was there. I used to sell about 100 to 150 cones per day. Then one day, one fine idea came to me. Factory bus is coming at 5:30, 5:45. Almost about 400 people were there. I said, every Saturday, Sunday, you come here and stand in the queue, get a one ice cream free. People started thinking what these people are selling. Nobody knows actually their stuff. It was a marketing gimmick. And then actually, you can't believe, within 15 days, we started selling almost about 1,000 cones per day. This is actually thing. You should believe in you first. Now this is what you call Mast Kalandar Ati Sundar Chindi Chitrana Bundi Maltrana performance. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. All throughout different parts of India. तुहानो दिवाली दियान लख लख बधाइयाँ. दिवाली इच्छा हार्दिक शुभेच्छा. आमगेल्या दक्षिण कन्नडाचे पाणे मंगळूरचे श्री वीरविठ्ठल वेंकटरमण स्वामी देवस्थानांतू चल्लाल्या कार्तिक मासाचे कार्तिक पुन्नो संभ्रम कशी आशिल्ल्या म्हणचे एक दृश्य आतां पळोवन येवया. तशीची ती जन भाग घेवन देवाल्या कृपेक पात्र जाल्ल्या एक विशेष घडीगा आतां तुमगेल मुखारी.
नमो नारायणाय। आमगेल्या पंडित नरसिंह आचार्य माम हांगेल्या सुपुत्र पंडित राघवेंद्र आचार्य हांनी बेंगळूरचे उत्तरादी मठांतू चल्लाले यादुपत्य सहित समग्र श्रीमान न्यायसुधा परीक्षेंतू 98% घेवन हॉड साधन केल्लें आसा तेकाच चल्ल्या म्हणजे एक विडियो आतां तुमगेल मुखार आमगेले सनातन वैदिक परंपरेंतू श्रीमन न्यायसुधा मळल तसलेक हॉड पदवी अनेक वर्षाचे शिक्षण हाका जावका जाता त्या परिपूर्ण जल्ल नंतर श्रीमन न्यायसुधा विशारद मळलेक पदवी मेळचे मंगळूर पंडित पंचांगाचे कर्तृ जावन आशिल्ले नरसिंह आचार्य तशीच तांगेल धर्मपत्नी गायत्री आचार्य हांगेल सुपुत्र जावन आशिल्ले पंडित राघवेंद्र आचार्य हांनी कालच्या दिवसाक उत्तरादी मठ बेंगळूर शिक्षण संस्थेंतू परमपूज्य श्री श्री सत्यात्मतीर्थ स्वाम्यांगेल मार्गदर्शनान जल्ल तसले यादुपत्य सहित समग्र श्रीमन न्यायसुधा परीक्षेंतू 98% घेवन उत्तीर्ण जावन ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ವಿಶಾರದ ಮಳಲೇಖ ಪದವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ವೇವಂ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಸಾಚ್ಯ ತದ್ವಿಶೇಷಾತ್ ಎಂಬುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ವಿಷಯಾತ್ ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಇರ್ತದೋ ಆ ಅರ್ಥದ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಚಪ್ರತ್ಯಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ತದಶ್ಚ ಸಮಾಸ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದ ಕಾಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತದುಪಲಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಯಾವುದು ತಾಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಾಲ ಪತನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾಕ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಾಕಾಗಮನ, ತಾಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಾಲ ಪತನ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಶಿಮಠದ ಈ 200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾದುಪತ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ.
हें आयकून आमकां सगळ्यांकय खूश जाल्लें. आमगे सगळे समाजा तर्फेन यूथ ऑफ GSB टीम पंडीत राघवेंद्र आचार्य हांकां अभिनंदन करता. उडुपी श्री लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू चल्लले कार्तिक मासाचे दीपोत्सव मस्त संभ्रम सडगरान जाल्ले. तांतू जन भाग घेवन त्या कार्यक्रमांतू चंदाय वाडिल्ले एक दृश्य आतां पळोवन येवया. पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश, पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश, शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा, पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश. काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्यानं चित्रापुर मठाधीश श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यांक भेटिल्ले एक क्षण आतां पळोवया. एतावानस्य महिमा तोज्यायाष्टपुरुषः वालोऽस्य विश्वा. स्वागत शुभ स्वागत, स्वागत शुभ स्वागत, स्वामी संयमींद्र तीर्थांक स्वागत, स्वामी संयमींद्र तीर्थांक स्वागत, स्वागत स्वागत, स्वामी संयमींद्र तीर्थांक स्वागत. काशी मठाधीशांगेर चातुर्मास ह्या पंत बँगलोरच इत्यादी म्हणून जायना फुडें शोभायात्रा जाल्ली वय की ना. 6 PM to 6 AM शोभायात्रा आशिल्ली. 10,000 people had gathered there. मंत्राक्षर जाय पुण्य हांगा मुखार्थान वतना तुमी फलसमर्पणान केल्लें सकाळीं. मागीर संचारार आसता तेची परिव्रजन मठाधिपती म्हळ्यार सुद्दां एक कडबोश्ट आसना. समाजान जागृती हाडका मस्त कार्य आसता. सो प्रस्थान कोर नासतली म्हूण लेखलें. जाल्यार एक थोडे दिवस पयलीं आमकां कळ्ळें वापस हांगा येवचें आसा ती. आनी आमी आसतना ती म्हण हय तावडे आमकां मस्त इच्छा जाली इनवायट कोरपाची. कळ्ळें मेरी आमचे खातीर इतलो बरो वेवस्था जालेली. दिल्ली असो आनी ह्या वर्स एक व्हड कार्यक्रम जालेलो सारस्वत संमेलन म्हणून. थंय 3 दिवसांचो कार्यक्रम. व्यासाश्रम, हरिद्वार, पवित्र क्षेत्र. जाल्यार थंयच्या लोकांनी 2-3 फावटी येवन सांगलें, आमगे स्वाम्यांनी सांगल्या ते आनी 3 दिवस रावपा थंय ते वर्धंतीचे एक उत्सव आसा म्हणून. आमी लेखलें 6 दिवस रावचें. कार्यक्रम स्वाम्यांक सगळें थंय अटेंड करपा पडटा. आमी थंय वचल्यार आनी एक लक्ष दिवंक पडटा न्हय. अयो देवा आसो जाल्यार तांणी 2 फावटी येवन आग्रह करना पडन वचून. जाल्यार इतलो घोमट जालो तो कार्यक्रम. खुशी जालो आमकां. सो आमकां मस्त इच्छा आशिल्ली हांगा सान मोठो बट एक फावट पूण येवंका संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी म्हणून. तर आज तुमगेले गलके अहोभाग्य अशें एक पवित्र दिवसारी स्वाम्यांक हांगा येवचें जालें. वस्तुतः आमकां मेळचें आशिल्लें, आमकां उलोवचें आशिल्लें. इन्सिडेंटल तुमकां एक दर्शनय मेळ्ळें. आतां चित्रापूर पडा स्वाम्यान सांगीन की तांकां म्हळ्यार भायर बेंगलोर म्हळ्यार प्रिती आमकां आयदली तशीच
आमगेले शिष्य वर्ग कित्या आमगेले विशेष जाव न्हू आमगेले विद्याभ्यास जेलोलो अंबलमेडान जेलोलो आसच्या पुरो हरिद्वारान थोडेची मस्त मला आमगेले वेदांताक मला आमगेले सनातन धर्म म्हळ्यार कशी म्हळ्यार सर्वे धर्म सती एकड जाल्यार ताका सनातन धर्म फिलॉसफी ज्योतिष हें पुरा वट्ट जाल्यार तातूंत आमगेल स्वाम्यांनी आमगेल वेदांत शिकूंक एक चांगत हांगा कित्याक म्हळ्यार एक शिकूंक एक चांग एक जाग वस टिचर्स मेळटा ती आतां काशीन गेल्यारी उण जाल्ल्यान ती मस्त उण जाल्ल्यान ती काशीन तुल्यांनी सांगीन आमगेली तर्क इत्यादी शिकूंक जाल्यार आतां तांणी बेंगलोरा पेटयत आसा ती म्हळ्यार तुतून आसा ती विद्वांस ಕೊಚ್ಚಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ವಂ ಹಂಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಪತಿ ದೇವಾಲಯ ತೇರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 तारीख लगून डिसेंबर 16 ताई वैभवान जावचास त्या यूथ ऑफ GSB लाईव्ह जावन तुम्ही पळवेत ताजे एक विचार आतां तुमगेल मुखारी यांची डिसेंबर 9 लगून डिसेंबर 16 ताई आमगेल्या केरळाचे कोच्चिन तशें तिरुमला देवस्वम हांगा श्री वेंकटापती देवालय तेरू मस्त चंदायन जावचें आसा हांगा राज्याचे मागिरी परराज्य आशिल्ले आमगेले GSB समाजा लोक व्हड संख्येन भाग जाताची आनी देवालय कृपेक पात्र जाताची ह्यांची वेळारी आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद सैमेन तीर्थ स्वामेले दिव्य उपस्थिती कोच्ची देवस्थानांतू आसता स्वामेले आशीर्वाद घेवत जाल्यार एक पुण्य कामाकय आमी मुखार सुवेत काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला रामेश्वरांतू चल्लेल्या शाखा मठाच्या विशेष कार्यक्रमाचे एक दृश्य आतां पळोवन येवया आमगेले स्वामे चेन्नई मोक्कामा लगून रामेश्वर मठाक मोक्कामाक येवन पावलीची ताज्या हिरदिसू स्वाम्यान भक्तजनालोट्टू धनुष्कोडीक वचून थंय समुद्र स्नान करून जनांक आशीर्वाद केला आनी स्वाम्याले आदेशानुसार रामेश्वर मुक्कामांतू अन्नदान सेवाय चल्ल्या श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
रक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र गुरु महाराज, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम. एक आमकां आपण आनी अनुज्ञ कसं आशिल्लें म्हळ्यार हे 3 दीस आज 30 तारीख फाई आनी 1 तारीखेन 2 तारीखिका अन्नसंतर्पण जावका हे तीर्थक्षेत्र यात्रेंत म्हणून स्वामी एक अनुज्ञ आशिल्लें ताचे प्रकार आज एक 400 जणांक आमी अन्नदानाची व्यवस्था केलेली आसा. यांची डिसेंबर 24 आमगेल्या कॅनरा हायस्कूल एसोसिएशन हांगेल्या कॅनरा हायस्कूल डोंगरकेरीन तशें कॅनरा हायस्कुलांतू अलुमनी मीट जावचें आसा. ताका कशी भाग घेवेत मागीर थंय स्टॉल ओपन करता जाल्यांक खंयचे रितीरी ते स्टॉल घेवेत म्हणजे एक माहिती आतां पळोवन येवया. Namaste. We are looking forward to see you at the Global Canara Alumni Meet this year. And this is going to be held on the 24th of December 2023. This year, in addition to the usual activities that are going to happen when all the alumni meet, we are going to have a Canara Expo, startups and entrepreneurial initiatives of all the alumni of Canara. And this will be a very, very happening day and lots of entertainment and you will really enjoy. Come one and all for the Global Canara Alumni Meet. Looking forward to see you all at the Canara High School premises at the Amembala Subbevrao Pai Road, Kodialbail, Mangalore. कॅनरा हायस्कूल एसोसिएशन आज मुळायोचे पुरा कॅनरा हायस्कुलाचे वार्षिकोत्सव संभ्रम कॅनरा वैभव म्हणचे नावारी कॅनरा हायस्कूल डोंगरकेरी आणि उर्वांतू चल्ले. ताजे एक पॅकेज आता पळोवन येवया.
तुम्ही इतले वेळ पळयला आमगेला GSB समाचार तुमगेले गांवांतू चल्लला GSB समाजाक पावत जाल्यार खंयचे एक सुद्दी समाचार तुमकां आमगेल GSB समाचारांतू येवका म्हणचे आश आसा म्हणजेल्यार आमगेल्या हे WhatsApp नंबर ना जीमेलाक तुम्ही ताका संबंध पाविल्या व्हिडिओ ना फोटो कंटेंटा ओटूची बरोवन आमकां पेटयल म्हणजेल्यार आमी GSB समाचाराच्या मुखारच्या आयतारा ते घेवच्याक जाता. तुम्ही पेटयवेत आनी आमगेले सहकार या GSB समाचार वेदिकेंतू तुमगेल न्यूज पावोवच्यांतू आमी प्रयत्न करताची. तुम्ही इतले वेळ पळयलीची GSB समाचार मुखारच्या आयतारा सकाळ 8:30 आपास GSB समाचारांतू त्या वाराचे विशय घेवन आमी तुमगेल मुखार येताची. सगळ्यांकय स्वाम्याला देवाला आशीर्वाद नित्य निरंतर असो म्हणून मागून घेताची. देव बरें करो. नमस्कार.